सगळ्यांक नमस्कार. स्वागत जाल्लें आसा. हांव सरळ मुद्दो सुरवात करता. आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आनी ते प्रेस कॉन्फरन्साक ते आक्षेपाचेर उत्तर दिल्लें पॉयंट वायज. तूं कितें उलयला ताजेरूच दिल्लें आनी तुजेर आमी थोडे प्रश्न विचारिल्ले. बींग MLA, प्रेजेंट MLA, आतां आसा तो खुर्चेर बसला म्हणून ताका आमी प्रश्न केल्ले. थोडे इलिगेलिटीज ताणें केले त्यो ताजेर ताका उत्तर दी म्हणून. पण ताणें तें उत्तर न दिता भलतेंच कितें तरी तुजें अशें जाल्लें, तुजें तशें जाल्लें, तुजें तें जाल्लें ताजेर ताणें मुद्दे उलोवपाक लागलो. आनी जे मेन मुद्दे आसा जे EHN नंबराचे जे ताणें एका दिल्लीच्या पार्टीक दिले आनी ती ताजीच पंचायत, त्या मुद्द्याचेर तो कांयच उलयलो ना. ताच्या भावाक शोकस नोटीस दिल्या शेत बुडयता म्हणून, जो तो गोंय वाचोवपाचें बोवाळ घालता, गिरीश बोरकर. शोकस नोटीस दिल्या ताजेर तो कांयच उलयना. कालच्या प्रेसाक रोडाचेर कांयच उलयना, अर्दो रोड. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी परत येता. पण ताणें कालच्या प्रेसाक काही गोश्टी ताणें उपस्थित केल्या ताजें आमी क्लॅरिफिकेशन दिता. सो सुरवात करतना तो म्हणटा पंचायतीन खुबश्यो इलिगेलिटी केल्या. पण बींग सरपंच, हांव त्या दिसांनी सरपंच त्या टायमा वयलो आनी म्हाका खबर आसा की हांवें कसल्योच थंय इलिगेलिटी करूं ना. जें कितें कायद्यान आसा, जें पेपरवर्क आसा, डॉक्युमेंटेशन आसा, त्या प्रमाणेच सगळें काम केलां. ताणें काही म्हाजेर एलिगेशन घातल्या की ताणें लायट घेतली, स्पेशल उदक घेतलें. उदक कसलें येतालें तें बिसलरीचें येतालें स्पेशल घेवपाक. उदक लायट कोणें घेवचें. हातूंत बेकायदेशीर कितें जालें ती ताणें कांयच सांगूना. इल्लिगल कितें जालां तें ताणें सांगलें की हांवें कल्वर्ट बांदलो. कित्याक बांदचो न्ही? जर म्हाका जर जाय जाल्यार बांदतलोच न्ही, म्हाज्या डॅडीक जाय जाल्यार बांदतलो. तुमकां सांगता तो सांगता कल्वर्ट बांदलो, पण ताणें इल्लिगेलिटी कितें केलें तें कांयच सांगलें ना. तातूंत काय उलोवंक जाय म्हणून उलयता. बींग आमदार ताणें कांय अर्थ नाशिल्लो ताका उलोवपाक. कल्वर्ट बांदलो म्हणटा पळय, हें परमिशन, प्रॉपर परमिशन आसा हाका. मागीर कितें लोकांक सांगून तो कितें दाखोवंक सोदता की आपलें EHNाचें हें दिलां तें तुमी आयकूं नाका, हें आयका, आपलें टुणटुणें आयका. ताणें सांगलें की टॉयलेट घेतल्या, अवश्य घेवची, कित्याक घेवची न्ही, बरी गजाल न्ही, ODF फ्री न्ही, उगड्यार वता तें बंद जाता न्ही, शेजाऱ्याक त्रास जावंक शकता, कित्याक घेवचो न्ही. पण इलिगेलिटी कितें जाली ती सांगूना ताणें. पण ताका हांव सांगूंक सोदतां, ताणें आतां 3 वर्सां टेन्युअर जालो, ताणें हें पळोवचें, ताजे कडेन एक टॉयलेट कोणाक दिवंक जाली ना. म्हाज्या टेन्युअरान हांवें 150 टॉयलेट्स सँक्शन गव्हर्मेंटा कडून हांवें दिले आनी ODF फ्री केल्ली विलेज. हे पळय हें लिस्ट, हे सगळे जे लोकांचे नांव आसा पळय ते लिस्ट, कोणाक हांवें टॉयलेट्स दिल्या पळय. एंड आमची पंचायत ही वन ऑफ द फर्स्ट पंचायत 150 टॉयलेट्स सँक्शन करून घेवपाक. मागीर तो कितें सांगता, आमी टॉयलेट घेतलो. कोणाचो कमी करून घेवना, दुसऱ्याचो हाडून आमकां हें करूं ना. ह्या लोकांक सगळ्यांक दिल्लें आसा, तुमी पळोवंक शकता. हे पळय प्रत्येक टॉयलेट जे बांदल्या गव्हर्मेंट कशें हें करून घेता, फोटो काडून कोणाक दिल्या, कोणाक बसयल्या, एक्च्युअल बसयल्या ते फोटो, आनी मागीर तांकां हें करता. अशे 150 टॉयलेट आसा हे. ते कितें उलयता. ताणें एक तरी टॉयलेट दिला, विचारा ताका. जावचो ना ताजे कडेन. ताका जर जाय जाल्यार आमकां सांगा, आमी दिता ताका बांदून. आमचे कडेन हें आसा, एबिलिटी आसा ती. मागीर तो उलयता ग्रामसभा खंय आमी घेना. ग्रामसभा घेना अशें जावंक शकता. ग्रामसभा जर घेना जाल्यार तो ग्रामसभेक तो एकदां एका ग्रामसभेक हजर कसो जालो. खंयच्यान आयलो तो? ग्रामसभा घेता म्हणूनच आयलो न्ही. एलिगेशन करूंक जाय म्हणून करूंक जायना. कित्याक तांकां संवय आसा लोकांक पिशे करपाचे. कितेंय सांगलें म्हणटकीर लोक त्या डायरेक्शनान धांवता, लोक मुद्दो विसरता. पण आमी मुद्दो सोडपाचे ना, आमी विसरपाचे ना. आनी एक ताणें एलिगेशन घातलें की नरेंद्र मोदी अनावन्स केल्लें खंय श्री पंतप्रधानान की कोविड टायमार लॉकडावन केलें. बरोबर गोश्ट. आनी सगळे लोक लॉकडावनान घरान आसले आनी सरपंच एकटो वचून खंय रस्तो केलो.
हें ताणें एलिगेशन घातलें. आतां तुमी म्हाका सांगा, एलिगेशन घालूं जाय, पण तें एलिगेशन कशें घालपाक जाय की लोकांकूय ते दिसपाक जायना की तूं फट मारता म्हणून. कोविडान जर तें सगळें लॉकडावन जालें जाल्यार तुमकां खबर आसा लेबर त्या टायमार गांवांत गेल्ले जाल्यार हांव एकटो वचून थंय खंयच्या लेबरां कडल्यान रस्तो करून घेतलो. आनी नुस्तें लेबरूच लागना, थंय ट्रक लागता, खडी लागता, डांबर लागता, सगळें लागता. मागीर लॉकडावनान ताणें खंयच्यान हाडलें तो पळय स्टेटमेंट करूंक जाय, पण अशी फट मारूंक जायना, लोकांक दाखोवन दिवंक जायना. तें हाजे वयल्यान तें सिद्ध जाता की एक एलिगेशन घालूंक जाय म्हणून घालता, पण ताका तथ्य ना, बेज कांयच आसना. बेश्टो रस्तो आतां तांच्यांनी सांगलें की मंडूरचो दोंगरेर ब्रिज बांदलो आनी ब्रिजाक तांच्यांनी म्हणजे तांकां कितें जालां, लोकांक कितें आतां फॅक्ट्स सांगना, खरें कितें पळय गोश्ट आसता पळय ती केन्नाच सांगना, ते लोकांक सदांच कन्फ्यूज करता. पण तुमकां हांव त्या ब्रिजाची फॅक्ट सांगता. कसलेंच जेन्ना काम जाता गव्हर्मेंटाचें, कित्याक ताका खबर ना गव्हर्मेंटाचें कशें फंक्शनींग जाता तें, ताणें केन्नाच तातूंत एडमिनिस्ट्रेशनान काम करूं ना, पण हांव ताका सांगता आनी लोकांकूय कळीत करून दिता. जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट जाता, जावं ब्रिज जाता, कितें जाता, तेन्ना पंचायतचें रेजुलेशन वता आनी जेन्ना मोठें आसता तेन्ना ग्रामसभाचें वता. आनी जेन्ना हें केन्ना वता, जेन्ना ग्रामसभेक शेतकार येता आनी सांगता बाबा आमकां शेतान वचपाक ब्रिज जाय, तेन्ना तें रेजुलेशन गेलां आसतलें सरकारा कडेन, बेश्टें वचचें ना, मागणी आसा म्हणून गेलें न्ही. तर त्या प्रमाणे रेजुलेशन गेलें आनी बाब फ्रांसीस सिल्वेराक शेतकारांक मेळ्ळें त्या टायमार आनी शेतकारांनी सांगलें की पयलीं थंय एंगलाचो ब्रिज आसलो, जो हाका खबरूय आसना ह्या आमदाराक आशिल्लो म्हणून. आनी त्या एंगलाचे ब्रिज वॉटर लेवलाक आशिल्लो तो आनी ताजे वयल्यान ट्रॅक्टर वताले आनी शेतान वताले, कित्याक ताका एकूच एक्सेस आशिल्लो तो. आनी ती एंगलां खाऱ्या उदकान कळमेली आनी पिड्ड्यार जाली म्हणून तो ताका माडयो घातलेल्यो, ज्यो सुपारीची झाडां आसता ताची माडयो घातलेल्यो आनी लोक ताजे वयल्यान वताले. म्हणून तो एक डिमांड आशिल्लो त्या टायमार की हो करपाक जाय. आनी फ्रांसीस सिल्वेरान त्या टायमार उतर दिल्लें की आपूण निवडून येतकीच तो तुमकां ब्रिज करून दिता. त्या प्रमाणे ते एप्रुवल घेवपाक ताणें सगळी खटपट केली, सगळे फायली सगळे डिपार्टमेंटासून घेवन लास्ट ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान पावली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान एक क्वेरी काडली भितर की हो जो ब्रिज तुमी हें केला हाय टायड लेवलाच्या लेवलार, पण जंय थंय पोनेळ जर वचपाक जाय पोंच्यान जावं कितें पास जावपाक जाय जाल्यार फ्युचरान प्रॉब्लम जातलो, कित्याक ब्रिज तूं हालोवंक शकना एकदां बांदलो की. ही टॅक्निकल क्वेरी काडली म्हणून ताका कितें केली, हायट काडली, ब्रिजाक हायट दिली आनी हायट दिल्या कारणान ताचो कॉस्ट वाडलो, कारण स्ट्रक्चर सायज वाडली, हायट दिली आनी थंय दुसरो खंयच एक्सेस ना वचपाक. सो ताका लागून हो त्या टायमावेलो मागणी आशिल्ली. मागीर ते 12 आमदार चेंज जालो, तो पेंडींग उरलो, ताचें राजकारण जालें, मागीर परत हें जालें आनी तो परत चालीक लागलो. 17 तो परत आयलो निवडून, ताका परत चालीक लागलो. पण हे केन्नाच तांच्यांनी फॅक्ट्स लोकांक सांगले ना, खरें कितें तें. आनी शेतान आतां तो म्हणटा की आपणें सेंट्रला कडेन खंय पॅकेज मागलेली शेतां रिवायव करपाक. अरे तूं हांगा रावन तुका पॅकेज मेळटली, तुवें दिल्ली वचपाक जाय न्ही, दिल्ली वचून ती हाडपाक जाय पॅकेज. हांगा रावन कितें बटन दामून मेळटली, मेळचें ना. आनी जर अशें धरया ताका सेंट्रलान दिली अशी धरया पॅकेज, मागीर ते शेत जर रिवायव करतलो जाल्यार पलतडीन कसो वतलो, ट्रक कसो वतलो, बांदाक जर माती घालूंक जाय कसो ट्रक पेंवत वतलो, ते ब्रिज जायना ताका काय त्या टायमार तूं बांदूंक वतलो ब्रिज. पयलीं तयारी करपाक जाय न्ही. हे फॅक्ट्स तुमी सांगना. ब्रिज कित्याक बांदलो, सुसायड पॉयंट केलो आनी कितें केलो, हाजेर फक्त राजकारण करता. लोकांक सांगा न्ही सारकें, कित्याक सांगना तुमी. आनी मागीर म्हणटा गरज नासली, इतले पयशे वेस्ट केले, सिल्वेरान नाका जाल्लें केलें आनी कितें केलें. हे बिनबुडाचे आरोप. शेवटी तांकां कितें करूंक जाय, लोकांक मिसगायड करूंक जाय आनी कांयच ना. तो म्हणटा सॉल्ट पॅन, सॉल्ट पॅनाची बरी गोश्ट. आमचेच सरकार मुख्यमंत्री जर ताका हेल्प करूंक सोदता जाल्यार बरी गोश्ट, करपाकूच जाय. पण ताणें थंयच आनी एक गोश्ट केल्या, ते जे बाटयेची सॉल्ट पॅन आसा, बाटये पंचायती कडल्यान जी सॉल्ट पॅनां आसा, थंय जे रस्त्या सायडीच्यान फिलिंग केलां इल्लिगली, ताजेर कितें ताणें आवाज उखल्ला.
ताजे टेन्युरान जालें, केन्नाच नाशिल्लें थंय भाटये. ते सॉल्ट पॅनान ताणें फिलींग करून घेवना, तो कसो तोंड धांपून ओगी रावलो? कित्याक ताजेर आवाज करूना ताणें? थंय आतां ते कोंबड्यांचे हें बांदलां कापपाचें, तें आतां सॉल्ट पॅनान वचना उदक, ताजेर कित्याक तो उलयना? हें कोणाच्या टेन्युरान जालां? ताज्या टेन्युरान न्ही, ह्या 3 वर्सांक न्ही तें. कसो तो म्हणटा आपूण गोंय राखतलो? कसो? खंयच्या हातून? आनी खंयच्या वर्सा राखतलो तो गोंय? लोकांक कितें जाता, गोंय राखपाचें म्हणून एक उर्जा निर्माण जाता हांगान. पण कितें करता तूं तें राखपाक? तुजी बेकायदेशीर कितली आसा मरे? हा? आनी लोकांक मिसगायड करता, ताणें उदक घेतलेलें, ताणें लायट घेतलेली. हातून कितें जावपाचें आसा? शास्त्रान 1964 कितें केलें तें आतां सांगून कितें करता? आसा कितें? आतां तूं खुर्चेर बसला, आतां तूं कितें करतलो, कशी एक्शन घेतलो हाची उत्तर दी. हें उत्तर जावपाक जाय. मरिनाचेर म्हणटा तो आपणें म्हणटा खूब आवाज केलो, आपणें अशें केलें तशें केलें. आमी कोर्टानूय घातलें म्हणटा. घातलें तुमी कोर्टान, पण आतां कित्याक लागून कोर्टान घातलें? येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांच्यांनी सेटींग केलां आनी केस वीक करून दवरल्या. आनी फाल्यां ती मरिना जिखतली आनी मागीर म्हणटले ना कोर्टासून आयलां तें, कोर्टासून आयलां. हांच्यांनी सेटींग केलां. हांचो उद्देश वेगळो आसा. लोकांक पिशे करता, हायकोर्टान घातला तेंच्यांनी बरें केलां, हें केलां. पण भितरल्यान कितें केलां? पूण तांचो कितें आहा, लोकांक दाखयता एक दिशा आनी करता दुसरे दिशेन. म्हणजे हे खूब हें आसा. हे दिसता तशें सादे भोळे न्ही हे लोकांक कशे पिशे करता. उलत मुद्दो दुसरो उलयतले आनी कितें उलयतले. फाटीं कदंबा बस ताणें सांगलें आपणें हाडली, हें केली. म्हाका सांग, कदंबा बस आमदाराक केन्नाच जावचें ना आमदारा कडेन हाडपाक डायरेक्ट. जो पर्यंत पंचायत थंय रेजुलेशन दिना जावं पंचायत एफर्ट्स घेना केन्नाच जावचें ना. कित्याक हांवें म्हाज्या गांवांत हाडलेली. कित्याक हांव जाणा, हांव भोंवल्लो, प्रत्येक डिपार्टमेंटान भोंवल्लो आनी तांच्यांनी म्हाका कदंबा दिली त्या टायमार. तशीच कुडका बांबोळी तांच्यांनी पंचायतीन रतीश हाडपयकर हांगा आसा तो डेप्युटी सरपंच, ताणें सगळे एफर्ट्स घेतलेले. आनी शेवटी कितें येवन मेजावेले केळें काडटा आनी सागवात जोडटा. आपणें केलां. कितें केलां? तुजे कडेन कांयच जायना. आनी तूं आतां परत उत्तर दितलो सुद्दां तूं भलतेंच कितें दितलो. तुजे कडेन मुद्द्यार उलोवंक जावचेंच ना. आमकां तुजे कडल्यान उत्तर जाय. यू आर अ सिटींग MLA. यू हॅव टू आन्सर पब्लीक. आमी तुका प्रश्न विचारतले. तो स्वता जावन काय करिना, खंयचे रिनोवेट करता मातशें आनी म्हणटा आपणें केलां. कांय ना. ताका जे कितें फंड सुद्दां दिता तो आमच्या सरकाराचोच येता. खंयचो भायलो हाडिना तो. टॅक्स पेयराचोच मनी तो. पण आमी 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 आमच्या मुद्द्यार येता. ताका पळय ताच्या भावाक शोकॉज नोटीस दिल्ली. तुमी पळोवंक शकता. ताच्या भावाक शोकॉज नोटीस काडिल्ली मामलेदारान. ताजेर कित्याक उलोवना? आमी उलयल्ले न्ही, ताजेर उत्तर काल कित्याक दिवना ताणें? हा? हो साईश बोरकार ताचो भाव न्ही तो? ताचो भाव न्ही. तो म्हणटा सिल्वेरान कांय करूं ना, शेतां हें केली. हा? अरे सिल्वेरान बांद केलें म्हणून तुज्या भावाक मानशेची कवडां उगडची पडली बुडोवपाक शेतां. तुमी जे बोळ घालता पळय शेतां वाचोवपाची, झाडां राखपाची, हें राखपाची, तुमी इलिगॅलिटी करता. हा? इलिगॅलिटी तुमच्या हातून आसा. तुमकां मुद्दम फोटोज दाखयता. हे पळय पेपरार आयल्या बातमी. शोकॉज नोटीस हे पळय. ही पळय मामलेदारान काडल्या. ही पळय कित्याक काडली? तुवें कितें तरी केलें न्ही. तुज्या भावाक इन्फ्लुयन्स लायले. कोणाकूय दिवं येताली पण तुवें तुज्या भावाक दिली न्ही. तुमी जे आमचे धंदेकार म्हणटाले पळय, हा, म्हणजे घरच्या घराच करता तुमी. आनी मागीर कितें केलें? बांद घट आसा त्या टायमार सिल्वेरान केल्ले ते म्हणजे तुमकां कवडां काडून उडोवची पडली सुंगटां पिकोवपाक. म्हणून मामलेदाराक शोकॉज काडची पडली. हाजेर तूं कित्याक उत्तर दिना? तेणें उदक केलें आयका म्हणटा स्पेशल लायन घेतल्या खंय. म्हणजे कसली ती बिस्लरीचें उदक येता? हा? स्पेशल कसली लायन ती? आनी एक सांगता तो आमच्या पंचायतीचे सेक्रेटरी खंय ताणें ट्रान्सफर केलो खंय सेक्रेटरी. आतां तुमी म्हाका सांगा,
MLA सांगले आनी सेक्रेटरीक ट्रान्सफर केलो असो केदो व्हडलो MLA तर तो हे पळय. जर सेक्रेटरी ताची ड्युटी करिनाशिल्लो जाल्यार हांवें म्हाजे स्वताच्या हँडरायटिंगान हांवें इन्फॉर्म केला पयलें जानेवारीन पयलें एप्लिकेशन बाबा सेक्रेटरी ताची ड्युटीज परफॉर्म करिना. केन्ना हें जानेवारी म्हयन्यान सॉरी दीस इज 19 फेब्रुवारी. मागीर हांवें सेकंड एप्लिकेशन आतांच्या पयलीं आनी एक आसा लेटर हेडर जानेवारीन हांवें पयलीं केल्या सेक्रेटरी इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्युटी हें एप्लिकेशन हांवें केलां पयलें. ताजे नंतर हें दुसरें एप्लिकेशन केलें हें पळय. ताजे नंतर हांवें मार्चान तिसरें एप्लिकेशन केलें कित्याक सेक्रेटरी हो गव्हर्मेंट सर्वंट ताका हांव गोलाक धरूंक शकना. म्हाजें ताका सांगूं येता ताका कितें डिफिकल्टी आसा ताणें ऑथॉरिटीक मांडूं येता. पण म्हाजें काम कितें की ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म करपाचें. कशें इन्फॉर्म करता तोंडान बरोवन केलें हांवें ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म केलें. आनी हो थंय व्हिडिओ वचून ताका कळ्ळें की बाबा पंचायतीन थंय इन्फॉर्म केला आनी पंचायतीन आमच्या पंचायतीन आयलो आनी थंय बोवाळ करपाक लागलो. ते ताजे मागीर ते व्हिडिओ घेवपाक लागले आनी ताणें सोशल मिडियाचेर दाखयलें की आपणें अशी एक्शन घेतली की सेक्रेटरी दुसरे दीस ट्रान्सफर. हें कोण करतलो अशें जाता. आमदारान सांगलें रोखडेंच जालें पेपर वर्क ताका ताणें केला पेपर वर्क दाखोवचो ताणें. आरोप करचे पण ताका कितें तरी तथ्य आसपाक जाय ताका कितें तरी बेज आसपाक जाय. आरोप करप वायट गजाल न्ही पण ताका कितें तरी आसूंक जाय. तूं फटी मारता ती सारकें दिसता न्ही. लॉकडावन केल्या उपरांत सरपंचान वचून हें केलो रस्तो लोकांक खरें दिसपाक जाय न्ही. आं नाल्यार सांगू तरी नाका तें लॉकडावन आसलें म्हणून. आं मागीर आतां आमी मुद्द्यार येता सरळ. आमी जे EHL नंबराचे उलयताले जे कंपनीक दिला ताजेर तो कितें एक्शन घेता. परत मुद्द्यार आमी येता. एसेसमेंट ऑफ हाऊस टॅक्स जो ताजी पंचायतीन दिल्लो आसा ताजेर तो कितें घेता. ताजेर तो कित्याक उलयना. ताणें पोस्टर केलें कितें केलें कांयच फरक पडना आमकां. तूं खुर्चेर बसला तूं जर कायदेशीर करता जाल्यार तूं आतां कितें एक्शन घेतलो ताजी उत्तर दी क्लियर कट. आनी हो हाऊस नंबर कितें हाका एप्रुवल बी कांय ना. तुमी जर पळयशात हाजो प्लॅन पळया. हें घर हो प्लॅन ताजो हें कितें TCPन एप्रूव केलां. तुमी येदे व्हडले 90,000 स्क्वेअर मिटर कशें दिता. तो सांगता म्हाज्या टायमार बांदलेलें खंय तें बांदलेलें जाल्यार तुवें कंप्लेन कित्याक करूं ना मोड म्हणून. पण आमी ताका नंबर दिवं नाशिल्लो. तुमी दिला तुज्या रुलींग पंचायतीन दिला. तूं आतां केन्ना बसता पंचायती भायर कुडका बांबोळी पंचायती भायर बसलो तूं परत विचारता तुका. तूं तें आयलें पयलें कांय सांगू नाका हाजेर उत्तर दी. हो कसलो एप्रूव्ड प्लॅन. मागीर तूं कसलेंय हें कर. हो जो साऊथ जो दिल्लीचो आसा हाका तुमी बॅकडोर एंट्री दिल्या वयल्यान ताका लायट हाजेर लायट NOC दिल्या तुमी. हो प्रश्न आमी विरेश बोरकाराक करता. हाजेर तुमी एक्शन कितें घेता. तूं आतां म्हणटा आपूण गोंय राखतलो. आतां तूं कशें राखतलो तें आमकां दाखय न्ही. आमकां कळपाक जाय न्ही. काय तूं भितरल्यान भायल्यान एक दाखोवपाक लागून आनी भितरल्यान कितें दुसरें करता कळपाक जाय. तेन्ना तुवें हाजेर उत्तर दिवचें पडटलें आमकां. तुजे आयले पयले गजाली तूं कितें एलिगेशन घाल वी वील आन्सर यू. आमी सक्षम आहात आमी आन्सर करतले. पण एलिगेशनान कितें तरी तथ्य आसूं न्ही. हाजेर तूं कितें करता हाजें उत्तर जाय. ह्या शो कसोची कितें करता ताजेर उत्तर दी. तूं कित्याक लिखता पळयटा कित्याक नाका जाल्यार फायदेल उलयता. नळ घेतला उदक घेतला आनी कितें घेतला. हां तातूंत कितें जावपाचें कसली इलिगलिटी कसली जाली. ना सांगूं जाय न्ही बाबा हें इलिगलिटी खंय पाताळांच्यान कनेक्शन हाडलां अशें कितें तरी सांगूं जाय न्ही. हां सरपंचान घेवंक जायना. अरे फाल्यां जर सरपंचाची जर बायल दुयेंत पडली जाल्यार तिका हॉस्पिटलान व्हरप ना. तूं सरपंच आसा तुका आतां व्हरूंक मेळना 5 वर्सां उपरांत व्हरतलो ना न्ही. प्रायोरिटी ती तो हें करूंक शकना. उदक घेतला लायट घेतला फायजिल्लें नाका जाल्लें ताका सोंपता हें. ही सिटींग MLA हॅज टू आन्सर टू दीस हें.
क्वेश्चन्स इल्लीगल नंबराचेर तूं कितें करता ताचेर उत्तर दी आमकां. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. तर जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान हांव शशिकांत नायक उलयतां, मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी. तर प्रेस कॉन्फरन्साचो मुद्दो आनी कितें उद्देश आशिल्लो तेजेर तुमकां तुशारान उलयलां. आनी आतां अजीत बगालान हेणेंय तुमकां सांगलां कितें जी पळय तुका तेणेन पळय गिरीश बोरकारान आतांचो MLA हेणें पळय कितें केलां आनी जे पळय आमी क्वेश्चन विचारलेले तेंचेर तेणें कशें हें केलां तें करता. आतां तो म्हणटा डेवलपमेंट हें सिल्वेरान करूं ना, कांयच करूं ना म्हणटा अजून सुद्दां. कालची सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्सान तो उलयता कितें तेणें करूं ना म्हणून, आपणेच केलां म्हणटा. आतां हांव डोंगरे वयलो, डोंगरी गांवांत कितें डेवलपमेंट जालां तेजे टेन्युअरान हेजी तुमकां हांव सविस्तर एक म्हायती दिवपाक हांगसर पळयन जाला. तर पयली सुवातेर कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला व्हाळ, हो जो पळय व्हाळ आशिल्लो तो वयल्यान दोंगरा वयल्यान उदक येतालें आनी तिट्यार साकून मंडूरच्यान विलेज पंचायतीच्यान तें दर्यान वयतालें. आनी हो व्हाळ आशिल्लो तो अत्यंत गरजेचो आशिल्लो. तो व्हाळ तेणें व्हडलो बरो हितून प्रॉपर सारके हितून जितके तुका जाय तितके डिस्टन्स तेका उदक वचपाक वाट दिवन असो तेणें सुंदर असो नालो तेणें केलो, कन्स्ट्रक्ट केलो. तेज्या फाटल्यान रिटेनिंग वॉल ऑफ दोंगरी शेत हो एक खूब मोठो मुद्दो आशिल्लो. आनी तें दर्याचें उदक सगळें भितर येतालें आनी विलेजीन पावतालें. जवळ जवळ लोकांच्या घरांनी सुद्दां उदक वयतालें. हो व्हडलो रिटेनिंग वॉलाचें नियरली 2.5 crores प्रोजेक्ट तेणें तारी कडेन म्हणून थंय डोंगरे तिट्यार तारी कडेन म्हणून थंयच्यान गोई बाबाच्या धाकटे भाटान गोई बाबाच्या पेडा कडेन सुद्दां नालो तेणें तयार केलो, बांदलो. हें तेजें काम. आनी तिसरें म्हटल्यार एक रस्तो डोंगरेर दोंगर माता म्हणून सटीचें देवूळ आसा, त्या सटीच्या देवळा कडेन वचपाक एक रस्तो जो खूब स्टीप आशिल्लो तो रोड, आनी तो रोडूच जायनाशिल्लो. भितर तेका हें आशिल्लें, ताक आशिल्लें, भुंयार कशें आशिल्लें, आनी तो कसोच येना लागलो. तेका खूब एफर्ट घातले, पूण सिल्वेरान तेजेर खूब तुका स्टडी करून कोणाक तेका सारकें तुका तज्ञ कोण आसा तेंचें हें करून तो रस्तो तेणें हें केलो. आनी आयज थंयसर सुरळीतपणी वयर थंयसर गाडयो सुद्दां लोकांक दवरपाक मेळटा, रहदारी येवंक वचोंक थंय लोकांक बरें जालां. कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीज हो टॉपीक अजीत बगालान घेतलो, पूण मुद्दोय ताजो आशिल्लो तेणें तो स्पश्ट केलो. म्हाका करपाचो आशिल्लो तो पूण तेणेन केलो त्या हितून हांव तो उलयना. होवूय प्रोजेक्ट आसा तो डोंगरेचोच. हो शेतकारांचो डिमांड आशिल्लो आनी हेजेर पंचायती कडेन 2-3 आमी आसा तेन्ना 2-3 फावटी आमी हेजेर मिटींग घेवन पंचायतीन तुका रेजोल्युशन घेवन आनी फॉरवर्ड करून हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो. आनी प्रत्येक फावटी म्हणटा तो हें कर. आतां हेजो जर तो प्रोजेक्ट तुमकां फुडें व्हरूंक जायना जाल्यार तुमचें हें कमीपणां. बिंग तो MLA तो फुडलो प्रोसेस कर मरे तूं. त्या शेतान वचपाक झाडां मॅनग्रोव्ज खूब ट्रीज जाल्ल्यो आनी त्यो शेतां सगळीं हें उदवत जाल्लीं. हेजो मोटो कितें आशिल्लो तर तो ब्रिजा वयल्यान ट्रक ट्रॅक्टर कितें वचोन ते तुका मुळां पाळां पळय कितें शेतांची आसा तीं उमटून काडून वाहनांनी त्या हातीन तुका जावपाचें नाशिल्लें म्हणून ते तुका हें करून तो पूल तयार केल्लो. आतां तेजो आतां फुडें पळय कितें आसा तें तुमी आतां कोण MLA नेवो येयलो तेणें करपाचें प्रोसेस. तेंच केलें म्हणून तेजेर मुद्दो हें करूंक जाता. आनी तो बेश्टोच पयसो सरकार तुका दिना. सरकारूय तेजेर तुका हें करता, विचार करता तेजेर तुजेर तुका तेका कित्याक लागून जायत करप जाय तेजेर विचार करूनच तो पूल बांदून दिता. फुडलो टॉपीक कन्स्ट्रक्शन ऑफ बांद नियरली 2.5 kilometers. फार्मरांची हे तुका हें आशिल्ली फार्मर्स एसोसिएशनाची सेंट मॅथ्यू तो तुका करमळेच्यान सारको तुका मांडूर सुद्दां
बांद तो शेतान म्हणजे तुका बुडटाली सगळे शेतां बुडटाली तेका लागून ती प्रोटेक्ट करपाक लागून स्पेशल हे सेंट मॅथ्यू हेंच्यांनी तुका फार्मर्सांनी तुका हें केला आनी तो बांद जवळ जवळ 2.5 किलोमिटराचो हो बांद तेणें बांदून काडलेलो तेन्ना तेका लागून शेतां तेवटेंची तुका प्रोटेक्टेड आशिल्ली आनी रोयताले सुद्दां लोक तेजे फाटल्यान रिटेनिंग वॉल ऑफ आजोसीम फील्ड सेंट मॅथ्यू चर्चीचे हे पळय तुका ह्या शेतकार आशिल्ले कुमियान थंयसर तुका रिटेनिंग वॉल एक घेतलेलें हे शेतकारांच्या डिमांडाक लागून रिटेनिंग वॉल घेतलेलें सेंट मॅथ्यू चर्च थंयसर आसा थंयसर तुका थंयच्यान तुका एक नालो व्हडलो वयल्यान दोंगरा वयल्यान उदक येतालें आनी तो नालो बांदून तो सारको जब्बारी थंयच्यान सामको शेतान सोडलेलो हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट तो तेजेंय काम ताणें सेंट मॅथ्यू चर्ची कडेन केल्लें मागीर डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क and beautification work of tiles, pavers and stage near St. Matthew Church, Ajosim. हो एक प्रोजेक्ट ताणें केला हॉट मिक्सिंग ऑफ वर्क रोड ऑल ओव्हर विलेज अजोसीम मांडूर पंचायतीचे टाइम टू टाइम ताणें केला हे तेजे प्रोसेस कंटिन्युअस चालू आशिल्ले स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद वर्क ऑफ धामडा काजन एट डोंगरी टेनंट असोसिएशन ब्युटिफिकेशन वर्क ऑफ शांतादुर्गा टेम्पल एट डोंगरी माता बांदाचे खाजनाचो हे काम तेणें केल्लें बांद तो स्ट्रॉंग केला आनी तेका लागून तुका आतां शेतकार तुका हें उदक आतां तुका खावटी बीन पडपाची बंद जालें ब्युटिफिकेशन वर्क तुका षष्टी शांतादुर्गा टेम्पला कडेन तेणें केला मागीर महाविष्णू नागदेवता परिवार देवता हेज्या तळयेचें ब्युटिफिकेशन आनी तुका पेवर्स घालून थंयसर सगळें वेवस्थीत हें केलां कंस्ट्रक्शन ऑफ एक कंस्ट्रक्शन केलां तेणें षष्टी शांतादुर्गा टेम्पल धाकटे भटान हेका थंयसर आमकां एक कंस्ट्रक्शन जाय आशिल्लें आनी थंयसर तुका भटाक रावपाक बीन थंय कांय सोय जायनाशिल्ली आनी थंयसर आमचे कडेन जागो आशिल्लो पूण तें हें जायनाशिल्लो तें तेणें बरें तुका कंस्ट्रक्शन तें करूंक आनी भटाक तुका वेवस्थीत थंय रावपाक मेळटा आनी ते संस्थेक तुका बरे भाशेन थंयसर तुका आतां हें करपाक वावर करपाक मेळटा तर न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स जवळ जवळ ऑल ओव्हर आतां विलेज एरियेक नये ट्रान्सफॉर्मर तेणें हांगसर प्रोवायड केल्ले आमकां त्या टायमार आनी कंस्ट्रक्शन एंड डेव्हलपमेंट एंड ब्युटिफिकेशन वर्क ऑफ आजोसीम तळी नियर महादेव टेम्पल हे काम केलें ताणें मंडूर हॉस्पिटल रुरल मंडूर हेल्थ सेंटर पळय आसा तेजें मंडूर कंस्ट्रक्शन ऑफ 20 बेड्स हें तेणें प्रपोजल घातलेलो फ्रांसीस सिल्वेरान घातलेलें एप्रूव करून घेतलें आनी सँक्शनूय केलां आनी वीच वॉज कॅरीड फॉरवर्ड बाय विष्णू वाघ जेन्ना पळय MLA आहलो तेन्ना तेजे फुडें तुका काम तुवें कॅरी फॉरवर्ड विष्णू वाघान केलां आनी इनॉग्रेशन परत सिल्वेरान केलां थंयसर आनी जवळ जवळ नियरली तो म्हणटा विलेजीन कोणाक तेणें कामाक लायल्या हांव म्हाजेच विलेजीनचें आजोसी मांडुराचें दिता तेका एग्जाम्पल 15 ते 20 भुरग्यांक तेणें जेन्ना तो काँग्रेसींच्यान BJPन गेलो तेन्ना 2 वर्सांचे टायम टेन्युअरान तेणें डोंगरेरूच तुका 15 ते 20 भुरग्यांक कामाक लायल्या जाय जाल्यार तेंची नांवां सुद्दां दिता आमी आसा आमचे कडेन जाल्यार विरेशान सांगचें तेजे 3 वर्साचे टेन्युअरान तेणें कितके भुरग्यांक कामाक लायल्या ते हे डोंगरेर पळय आतां फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी सोड डोंगरेर लायल्या तितके तर 15 ते 20 तरी भुरग्यांक लायल्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेजी जाप तेणें दिवची प्रायवेट जॉब्स म्हणटा आतां प्रायवेट जॉब म्हणल्यार तुका तेका लागून CMा कडेन वयता खंय तेका हांसोंक येता खंय कालूच पेपरार दिल आयज पेपरार दिल ताणें हांसपा येता म्हणटा आपल्या प्रायवेट जॉबाक लागून CMाक अरे प्रायवेट जॉब सुद्दां म्हटल्यार कितें आतां थोडे भुरगे आमचे आसा ते आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रायवेट जॉबाक आसा कोण प्रायवेट जॉबाक आसा फिक्स जायना कंपनी कश्यो नाचयता तो तुमकां खबर आसा कोणाच्या इन्फ्लुएन्सान जर तेंचो जॉब परमनंट जाता ते जर तुका सारके तर सुटेबल पोस्टाक तुका हें जाता तेका लागून CMा कडेन वयता कोणूय आनी त्या भुरग्यांक घेवन
सीएमाचो इन्फ्लुएन्स ऑल ओव्हर तुका गोवा आसा. कित्याक करूंक शकना सीएम? गव्हर्मेंटूच जॉब सीएम दिता अशें म्हण हे पळय हें करता अशें न्हू. जो इन्फ्लुएन्स आसा जरी तर विदेशाचो सुद्दां इन्फ्लुएन्स आसा न्हू, विदेशानूय कोणाकूय प्रायवेट जॉबाक हें करचें लावचें. तेजे फुड्यान सुद्दां येवपाक तयार आसा लोक. आयज तेजे पार्टीचे लोक आमकां येवन मेळटा आनी आमकां कित्याक लागून सिल्वेर तुका अजून सुद्दां कामां करूंक शकता हें सिद्ध करून दाखयता लोक. तो म्हणटा आपुणूच तुका हें करता म्हणून. तर इतकें सांगून हांव एक दोन म्हजी उतरां बंद करता. देव बरें करूं. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. बकल तुवें म्हणलें पळय हेजे मरिनाच्या बाबतींत की तेणी कितें तरी सेटींग केलां कसलें सेटींग केलां? कोणावर गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट न्ही, कोणा वांगडा सेटिंग केलें आसलें तेणी. ताणें मरिना वांगडा सेटींग केलां. ताणें जे कोर्टान पळय घातला पळय तें ताणें मरिना वांगडा सेटींग करून तो आतां तांकां जिखयतलो आनी मागीर म्हणटलो गव्हर्मेंट हाणें कोर्टानसून तांकां हें आयलां. कांय ते करना. सेटींग कोणा कडेन केलां? कंपनी वांगडा. कितें हें आहा? कंपनी आनी हें झगडटा. बेज मागीर बेज कितें हांवें पण आतां तुमकां कळटलें न्ही, आतां ऑर्डर येतली न्ही तेन्ना कळटलें. दुसरें म्हणल्यार तुमी सिल्वेरा कितें आजून पासून कामां करता म्हणून, तर जी कामां ते कडेन जायना विदेशा कडेन जायना. सिल्वेरा कित्याक करिना आजून पर्यंत? कित्याक लागून मेन रोडाचें पळय मेन रोडाचेर म्हणलें न्ही जो हाफ हॉट मिक्स केला तो कित्याक करिना? अरे ज्या टायमार करूंक जाय आशिल्लो तेन्नाच ताणें केलो ना न्ही. पूण तेज्यान करूंक आतां हें करूंक जाता ऑफकोर्स करतलो तो करतलो. करतलो. थँक्यू.